कॅश फॉर जॉब प्रकरणातले आरोपी पूजा नायकान आज पत्रकारां मुखार येवन मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेवन ह्या प्रकरणाक एक वेगळीच दिशा दिल्या। आम आदमी पक्षाचे गोंय मुखेली अमित पालेकराक मेळ्ळे उपरांत ती पत्रकारां कडेन उलयताली। सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान। सो थंयच्यान ही खंय उले उले भिवू नाका तूं, भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका। थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं, म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या पॅटर्नांची पयशे घेवन जॉब दिवप चालू आसलें थंय। आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका, मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा, तेणी म्हाका सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकार आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर, कित्याक ही मेगा भरती आसा। सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें दिवपाचें म्हणून। सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन आयलें हांवें फुडें प्रोसीड केलें आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा। सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो। उक्तेपणान तिणें सुदीन ढवळीकराचें नांव घेतलें आनी आपूण मगो पक्षाच्या कार्यालयांत पयलीं काम करताली असोय दावो केलो। सुदीन ढवळीकरान आपणाचेर असो आरोप जाता ताची चवकशी पुलीस करतात, 15 दीस दिया आनी मागीर उलया अशें सांगलें। पुलीस हॅज टेकन द व्यू व्हेरी सिरियसली। आज बसून म्हजेर कसलोच कितें ना। हांव बरे तरेन आज पासून लोकां कडेन वागला। सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता, म्हजे फॅमिलीक वळखता, म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता। सो देर इज नो क्वेश्चन। पुलीस हॅज आस्क्ड फॉर 14 days। लेट पुलीस कम वीथ 14 days रिजल्ट, मागीर हांव उलयता। तुमच्या टार्गेट करता कोण? कारण प्रेसिडेंटांनी म्हणलां अशें की पक्षाक टार्गेट करता म्हणून कोण तरी। तुमच्या ऑफिसान सर काम बीन करताले ते सर, तेंच्यांनी सांगला की तुमच्या ऑफिसान आसले म्हणून कामाक ते। म्हज्या ऑफिसान कोण ना। म्हज्या ऑफिसान जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी अकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जाता तांकां, तातूंत वचून पुलीस चवकशी करता। म्हज्या ऑफिसांतले सगळे स्टाफाक फायनान्सांतल्यान पेमेंट जाता, अकाउंट सेक्शनांतल्यान। आमी बील फायनान्सांत धाडटा, फायनान्स अकाउंट्सांतल्यान डायरेक्ट पेमेंट करता। मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान ती काम करीच नाशिल्ली अशें म्हटलें। काम नाशिल्लें तें केन्नाच ऑफिसान आशिल्लें, तें कितें सांगता तें ताकाच खबर। आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही, कंप्लीट जावन न्ही मरे। पूण तुमी पक्षाचे हांव घेता न्ही मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे। ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले रे MGP। शी इज डिस्टर्ब। तुमकां दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब। ते शिकयता तें उलयता अशें दिसता, मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा। कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आनी तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां। पण 8 दिसां येतलें न्ही भायर। क्रायम ब्रँच पळय, क्रायम ब्रँच पळया न्ही, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा। तें इन्व्हेस्टिगेशन जालें की सगळें भायर येतलें न्ही, तेच्या नंतर उलोवपाचें पाहिजे। तेंच्यांनी म्हटलें ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटलें। अरे ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना, अशें कितें रे। 2009 ते आज पर्यंत कोणूच त्या नांवाचें कोणूच ना। ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट म्हार्दोळकर, तो 9 ते 2022 आशिल्लो। ताका विचार करचो येतलो सांजचो, तुमकां आपयता। ऑफिसांत आसपाक जाय न्ही, अशें खोटें उलोवन तेंची चाल कितें कोणाची कितें आसा ती आमकां खबर ना, ती फुडें जातली। कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां? खबर ना आमकां न्ही, आमकां कांयच खबर ना। वी आर इनोसंट। पूण तुमी सोदला इतले एज अ पक्ष, तुमी सोदला इतले ह्या गजालीचो कसल्या? आमकां पक्ष मदत ते आसा की ना। आतां म्हज्या स्टाफा आपूण क्रायम ब्रँची जुने स्टाफा ते गेल्या मरे। ते आसा की ना, रोल मेलाचेर आसा, कितें केलां केन्नाच ना न्ही।
तुमची सायड फुल क्लियर आहे म्हणता तुम्ही. फूल फूल क्लियर आहात. ते ऑफिसांत काम करनाशिल्ले, केन्नाच काम करनाशिल्ले. हें नवें ऑफिस घेतलें ते पयलीं ताणें कितें म्हणलें 2009 आपूण आशिल्लो. 2009 आमी तें ऑफिस घेवना. 2012 आमची सेल डीड जाल्या. मागीर ताणें कितें तरी म्हणलें 2019 कितें आपूण पयशे दिल्या. 2019 आमी सरकारान ना 2022 पर्यंत. हाव इट मॅच एंड हू हॅज मॅच इट, लेट इट कम फॉरवर्ड. नो मुद्दम टार्गेट करतात. ऑफकोर्स इट इज लायक दॅट न्ही. तुमी विचार करा. 80 जाणांक कामाक सुद्दां लायला म्हणटा ते. खंयचेर 80 जाण तो नासतना PWD मिनिस्टर. ताका तुमी विचारप बरें आशिल्लें 80 जाणांचें नांव तरी दी म्हणून तुमी विचारप. तिणें विचारलेलें ती म्हणटा आपूण ते सांगपाक शकना म्हणून. जालें. शी हॅज बीन यूज बाय समबडी एल्स मे बी. अरे आमचे कडेन ना कामां आसल्या कामां आसून सांगपाक कितें जाल्लें सांग पळय म्हाका. कामां नाच जाल्यार ते MG ऑफिसांत कामाकूच ना. एकलोच आशिल्लो हांव, रत्नाकांत मार्दोळकार. आनी मागीर ताणें एक चली घेतिल्लें, हांव कितें पळय तेचें प्राजक्ता घोडकेकर काय कोण, तेच्याच ऑफिसांत आशिल्लें. आनी ऑफिसांत आमचे कोण नाशिल्ले. आमच्या ऑफिसांत कसलोच वेव्हार जायना. फक्त थंय आमी मिटिंगांतले येता. 1 वर्स फाटीं सोंपिल्लें हें प्रकरण सध्या अकस्मात वयर आयलां. हाचे फुडें कितें जातलें हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. तुमी पळयतात GNH. रास्ता पावस मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे. ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स. वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आहा. आणि सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आणि मग दोतरा घेवत मरे. पळय